पापा शांती शांती म्हणून देशान देश घुवल्लो पयलो पापा आमचो पापा जुवां पावल दुसरो आमचो पापा Versão del Papa, versão del Papa, versão del Papa, amcha manglura. Versão del Papa, versão del Papa, versão del Papa, amcha manglura. सिनेगोगान मागलोलो पयलो पापा आमचो पापा जुवां पावल दुसरो आमचो पापा Versão del Papa, versão del Papa, versão del Papa, amcha manglura. Versão del Papa, versão del Papa, versão del Papa, amcha manglura.
papa Kasi ay sindon Bagewon tan sant mon pasar lolo पहिलो papa Don simbatis kardinala 4020 pang Nema kelolo पहिलो papa I'm so papa I'm so papa Zuwampaw dusro I'm so papa Bersong del Papa, bersong del Papa, bersong del Papa, am siya maglura. Bersong del Papa, bersong del Papa, bersong del Papa, am siya maglura.
संसारार शांती सोदिवो पेटयलो मोगा शांती रुता करूंक वावुरलो झुजरावंक थैरान खंडन केल्लो ब्रिटन स्पॅनिश जर्मन गल्फ राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक शांती सांबाळूंक उपकार मागलो शांती सोदूत पापा जुवांक पाऊल दुसरो संसारार शांती सोदिवो पेटयलो मोगा शांती रुता करूंक वावुरलो झुजरावंक थैरान खंडन केल्लो ब्रिटन स्पॅनिश जर्मन गल्फ राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक शांती सांबाळूंक उपकार मागलो शांती सोदूत पापा जुवांक पाऊल दुसरो शांती सोदूत पापा शांती सोदूत पापा तो मागतालो मात्र नाही मागोंक शिकयतालो कुटुंबाचो आसरो युवा जाणांक दिवो शांती सोदूत पापा शांती सोदूत पापा तो मागतालो मात्र नाही गोंक शिकयतालो कुटुंबाचो आसरो युवा जाणांक दिवो झुजाचे महाझुजाचे कश्टांचे दिसते पळोवन भुकेल्लो तानेल्लो लोक तो पळोवन आनीकी वेळ उतरूंक ना म्हूण उद्गारलो देर इज स्टील रूम फॉर पीस म्हणून जागरण दिल्लो शांती सांबाळूंक उपकार मागलो शांती सोदूत पापा जुवांक पाऊल दुसरो शांती सोदूत पापा शांती सोदूत साक्रामेंताचे आराधन तशेंच देवाच्या उतराचो नियाळ हांगासर आमचे मदें दिवच्याक मनाली बाब सुनील पिंटो देलांता पिंटो दिर्गजीचे बिगार आमचे मदें हजर आसात आमच्या भूतशताचे रेक्टर मनाली दोतोर रोनाल्डो कुटिन्नो आनी हजर आशिल्ल्या सर ह्या सगळ्यांच्या नांवान हांव तुमकां तुमचे नावी आनी म्हजे नावी मोगाचो येवकार मागता आनी आतां आमी आराम करतले थंयसर माटवांत जायत्यो बसका आसात त्या एका दर एकल्यांनी बसका स्विकार करूंक हांव उलो दितां आनी ह्या आराधनांत आमी भक्तीपणी वांटून घेतली बोळ्या गोळ्या जेजू स्वादी बोळ्या सगळी थांबतो देवलोय सोदू म्हाका हायलोय बोळे आमटी शेळी दुखा सुकोन गेली तुझे थंय व्हड म्हाका पयसरो सोनाका भोळे आमटी शेळी तुका सुखोन गेली तुझे थंय व्हड म्हाका पयसरो
सदा काळजा वाटी मागा आपय हाया तुझ्या लिपय नानो पवित्रता दव सदा काळजा जेसू सुंदरा होतु लोपधरा सूर्या राजपसळी मोवा रासरुची होक्षी सुगी सोमे खतो माखा कुर्पे आदस्ये बैठाभा सस्ता सुगी सगा होक्षी सुगी सोमे कतो महाकुर्पे साधने होईल खावा ससा सुगदी सगा मोगाळ बाबा बहिणीनो आमच्या पात्रोन संताच्या इमाजी रेलिके सांगता बाबार्थचे मेटा काढणं या पूर्ण शेतात हर एक दीस म्हणले बरी राखोन आसच्या आमी आराधन करच्या जेजूक मेळोंक आयल्या आनी जेजू आमकां राखोन आसुल्लो या पवित्र वेळार उंड्या रुपार पवित्रपणे जेजू आमचे वयर दिश्ट घालून आसा आमी कितली भागी बाबा बहिणीनो आमी नीज जावन भागी इतली जाणा आमकां कोणेंय फोर्स करना पावना मुखेल्यांनी ह्या जाकांनी आपोवनी दिल्लें जावंक पुरो पूण आमची खुशी ह्या पुरुशावाक मेळोंक आनी जेजूक आराधन करूंक बाबा बहिणीनो शांतीचो दूत सांत जोआन पावल दुसरो ह्या पवित्र जाग्याक ताणें भेट दिल्ली आनी तो वळू आमचे पैकी थोड्यांनी मनी त्या भेटे वेळार हजरपण दाखयलें आसा आनी आज हो पुरुशांव करता आसतना ते घडीत तो उगडास परत आमी जिवो केलो आमकां सबारांक त्या घडये तो अनुभव करूंक मेळोंक ना पूण तो अनुभव आज आमी जिवो केलो आनी जेजू हो अनुभव पवित्र कृपेन भरता पवित्रत्मेच्या सक्तेन भरता मोगाळा जेजू आमी तुजें आराधन करता आमी तुजी स्तुती करता ह्या पोनशेतांत हर एका दिसा म्हणले बरी जायती भावार्थी येतात तांची मागणी समर्पण दितात तांची दुखां समर्पण दितात तांचे कष्ट पिडा शिडा समर्पण दितात आज आमी आमचे सगळे जिवीत समर्पण दिवन ह्या हप्त्यांत जावंक आसचें ह्या पोनशेताची महापरब व्हडा दाबाजान जाता आसतना भावार्थाच्या दृश्टेन हो संभ्रम आमच्या काळजांत आमी खरेपणी समाधानेन व्हडा बरवशान आचरण करूंक
तुझी ससाय ह्या वेळार आमी मागता. मोगाळ बाबा बेन्नो, आमी बसया आनी बसून जेजूचेर आमी दिश्ट घालया. ती दिश्ट जेजूचेर कंसयल्ली आमकां तिरासान सांबाळूंक मुखलो मुखाल घंटो जेजूक मात्र समर्पण दिवंक. आमच्या मोतयेंत जायत्यो रोठावळी आसात, चिंतना आसात. मुखलो थोडो वेळ जेजू खातीर आमानात करून दवरून ह्या मुखल्या 5:30 जेजू तावन अनुभव करचे दैवीक सकत हांवें जोडूंक आनी त्या अनुभवांत हो वेळ करसूंक तसो जेजू आमकां बेसावांनी बरोवन दी. आमचें जिवी समर्पण दिवया आमच्या देवाक, त्या जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक. हे देवा बापा तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. एक घडी पोर मावून रावया. जेजूचो ताळो आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या काळजांत आमी ध्यान करया. मोगाळ बाबा बेनिनो, दिसपडतें आमी वापरचें तें मीठ
उदकांत वा खाणा जेवणांत केल्ल्या शिवाय आपणाची रूच दिवंक शकना. आमी ती वापरची वात उज्यांत जळयल्या शिवाय उसवाड फंकोवंक शकना. घंटीचो स्वादीक नाद आयकचे जाल्यार त्या घंटेन आपणाकच वाजयल्या शिवाय रंगीत आवाज आयकूंक साध्य ना. धुंपान आपणाकच त्या उज्याच्या इंगळ्यांत कडयल्या शिवाय ताचो सुगंध द्रव आमकां दिवंक साध्य ना. हांगासर एक विशय आमकां हर एकल्यांक स्पश्ट जाता. त्यागा वरवीं थंयसर जायतें बरेंपण जाता. जायतें बरेंपण आमच्या मलगड्यांनी, आमच्या आवय बापायनी, आमच्या कुटुंबा पासत, पवित्र सभे पासत केल्लें आसा. आनी हाका प्रेरण जावन आसा आमचो जेजू. आमचो जेजू सर्गेच्या राजान बापा सांगता व्हडा वैभवान आमचे पासत जियोवन आसुल्लो. आनी बापान आपल्या पुताक सर्गेच्या वैभवान त्याग करन मनशाचें रूप घेवन आमकां हर एकल्याक देवाचो मोग पाठोवच्याक, देवाची वळख करून दिवच्याक सर्गेच्या बापान ताका त्याग केलो ताच्या राजांत. आनी ह्या संवसारी आमकां समर्पण दिलो. जेजू ह्या संवसारी मोरयेच्या गर्भांत जीव घेता आनी ह्या संवसारी जल्मता आमचे खातीर जिवीत जरयता वरयता आनी कुर्साचेर परत आमच्या पातकां पासत आपणाचो जीवचो त्याग करता. आनी ह्या मरिफात आमकां हर एकल्यांक बाबा भयणीनो ताचें आमोलेक रगत बाचावेक कारण जाता. आनी त्याच जेजू सांगता आमचें जिवीत, आमचो वेळ वो त्याग करून ताचे सांगता आराधन करूंक ताणें केल्ल्या बऱ्यापणा पासत अर्गां दिवच्याक हांगासर आमी आयल्या. जुआंवचो वांजेल आवस्वर 3:14 वळ सांगता आनी आमी जायते पटी वाचलेलें आसा. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक समर्पण दिलो. सर्गेच्या बापा, तुजो मोग अपरमीत. तुज्या मोगाक घड ना, थड ना. तुजो मोग विशेष सक्तीन भरलेलो. तुज्या मोगा वरवीं आज म्हजें जिवीत हांव जियोवन आसा. बाबा भयणीनो, आमी एक पातक करन आनी एक पातक करच्या मदें जायतें बरें केल्लें आसा. आमी बरें उलयता, बरी सेवा करता, एकामेका बरो सांगात दिता आनी बरो देव आमचें हें बरेंपण, बरें उलोवन हें मात्र घेता आनी आमकां बऱ्यांतलीं बरीं बेसांवां दिवन आमचें जिवीत करता. पूण आमी मनशांनी आमची अस्कत कांयच पळोवची. आमचें उणेपणूच आमच्या दोळ्या मुखार दिसता. आमचें मात्र न्ही, जायते पटी आमच्या पेल्याचें वायट मात्र आमकां दिसता. आमचें तें कितलें बरेंपण आसा बाबा भयणो. ह्या घडये म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आसलें बरेंपण उगडासा काडया. जायते पटी आमी चिंतलें आसा हांव बरो न्ही, म्हजें थंय तालेंत नात, म्हजें थंय धैर्य ना, म्हजे वरवीं तो वा ती बरी असलें चिंतप आठवनूच म्हज्या जिविताची जायतीं वर्सां हांवें पाशार केल्यान. कितलें जेजूक आमी दूख दिलां. जेजून म्हाका आनी तुमकां आमचें जिवीत भिवकरेपणी जिवंक आपोवणें दिवना.
सा पावलन तिमोथी घरा बरयल्या पत्रांत आमकां वाचूं मेळटा देवान आमकां भियेता तो आत्मो दिवंक ना बगार जैताक वर्सो धैर्यान फुडें सरचो तो आत्मो आमकां दिला त्या आत्म्या सांगता आमी हांगासर आराधन करना आसाव त्या देखून बाबा भयणो एक घडी भर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया आमच्या जिवितांत आसलेलें बरेंपण उगडासा काडया आनी देवाक आमी अर्गां दिवया आमची जबाब अर्गांनी ओगळप तुका सोम्या जेजू Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. अर्गांनी ओगळप तुका सोम्या जेजू Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. म्हज्या कुटुंबांत तुवें समाधान दिल्ल्या खातीर Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. म्हज्या कुटुंबांत बरी आवय बापूय फावो केल्ल्या पासून Hörgani och glapp tukas som jag म्हज्या Jesu. कुटुंबांत बरी भुरगेंबाळां तुवें दिल्ल्या पासून Hörgani och glapp tukas som jag म्हज्या Jesu. कुटुंबांत वेळार मागणें करूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासून Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. म्हज्या कुटुंबाक बरें से सांबार तुवें फावो केल्ल्या पासून Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. एकामेका दुखयत आसतना बोगसाण्याची कृपा तुवें आमचे तान वळयल्ल्या पासून Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. एवकारिस्ती जेवणा मरेफात आत्मी घटाय दिल्ल्या पासून Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. देवाच्या उतरा मरेफात आमच्या काळजा मनांत उलयल्ल्या पासून Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. आमकां हर एकल्यांक बरी भलायकी तुवें फावो केल्ल्या पासून Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. विघ्न आनवरांतलें राखून व्हेल्ल्या पासून Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. तुमकांय तुमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण ओडाताळ्यान अर्गां दिवंक एक अवकाश आमकां इतल्या जाणांक ह्या पुरुषावान भागीदार जावन ह्या आराधनाक तुवें आपण हाडल्या पासून Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. हांगासर आसलेल्या जायत्या नेणतुल्या भुरग्यां पासून Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. आमकां सोमेस्तांक एक बरें फिरगस कुटुंब तुवें फावो केल्ल्या पासून Hörgani och glapp tukas som jag Jesu. अर्गांनी उगळप तुका सोम्या जेजू 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 आता आमी संगता गायन करया सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सोम्या तुका नांव वाडता तुजो उपकार आठयता अर्गां आनी ओगळप तुका म्हणलें गीत आमी संगता गावया सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मनान तुजो उपकार याळता अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका काळजांत सर्व आमी अर्गां दिवया आमकां हर एकलें कळीत आसा देवान खंयच्या घडये खंयच्या वेळा आमचो हात धरला आमकां धैर्यान ताणें मुखार सरून बेसांव दिला इसाया प्रभुच्या पुस्तकांत सांगलें आसा
भियेनाका, हांव तुमचो देव. घाबरनाका, हांव तुजे समेत सदांच सांगत आसा. तुका धैर्य दिता, तुका जय देवान करता, कृपेन भरता. आणि त्या देवान एक घडये म्हणले बरे आमकां राखला आनी सांबाळला. आमच्या काळजांत खरो आनी नितळ मोग ताणें घाला. त्या देवाक काळजांत न्हू आमी अर्गां देवया, ताची स्तुती करया. ताणें केल्ल्या हर एका बऱ्यापणा पासून एक कुटुंब जावन आमी ताची स्तुती करत ताका अर्गां देवया. आमचे जिणे तुझेच देणे, कितेच नाही आम्ही तुझे विणे. आमचे जिणे तुझेच देणे, कितेच नाही आम्ही तुझे विणे. अर्गां तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजान सोबिया तुका नवाटा. सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गां तुका, वगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका, वगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. बाबा बहिणो, जायते पोटी आमी मागनातल्या वेळार देवान आमकां जायती अद्भुतां असऱ्यांक कर दिल्यात. आमकां बरी भलायकी दिल्या. ताजे कोण मार्काच्या वांजेलांत 11व्या वस्वरांत जेजू सांगले आसा, आमी मागच्या पयलेच देवान आमकां दिला म्हणल्या बरोवशान ताची स्तुती करूंक ताका अर्गां दिवंक जाय. आनी ह्या वेळार आमी तेंच करया. हांवें मागच्या पयले म्हाका सगळें दिला, म्हाका ही आवय दी ती बापय दी म्हणून आमी मागूं ना. देवानच आमकां बरी आवय बापय दिल्यात. देवानच आमकां कुटुंबांत समाधान दिला, संतोष दिला. देवान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केला. जेजून आमचे मागणे आयकला. जेजून आमच्या मागण्याक कान दिला, चीत दिला. आनी त्या जेजून म्हणलें आसा, तुज्या सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान ताची स्तुती कर, ताचो मोग कर. आनी ह्या मारिफात सगळें तुजें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान भरतलें. सांपवलोन सांगलें आसा, सगळो तुजो कंत हुस्को उपकारी मनान संतोषान देवाक समर्पण दी. आनी तुज्या जिवितांत खरें समाधान तुका प्राप्त जातलें. ह्या खऱ्या समाधानान देवाची आमी स्तुती करया, देवाक आमी अर्गां दिवया. केवळ आमचे पासून मात न्ही, आज साबार जाणांक बांदपास आसात. तांचे पिडेचे, कश्टाचे, वायट सवयेचे ह्या पुरुषाताक हजारो लोक भेट करता आनी मागता. आमी तांचे पासून मागया. ह्या सुवातेर पवित्र आत्म्याची कृपा वळोवन दी, पवित्र आत्म्याची सकत हांगासर बरोवन दी. आयल्या कोणाकच खाली हातांनी देवान धाडचे नाका. बगार जायत्या आत्मीक देण्यानी, पवित्र आत्म्याच्या फळांनी तांचे जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमी मागया आनी गावया. मागणे ऐकताय, संतोष लाभयताय. सुख दुःखात आमच्या सांगा दिताय. मागणे ऐकताय, संतोष लाभयताय. सुख दुःखात आमच्या सांगा दिताय. अर्गां तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या खर्चान सोमिया तुका नवाडता. सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गां तुका, वगळा तुका, हे कडेन उबे रावया. स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका, वगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. हालेलुया, हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं सांजुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमया. अध्याय 14 वाक्य 20 आणि 7. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भिवचें नाका. देवाचें उतर हें कोणी तुका क्रिस्ता. बसया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणो, ह्या वाक्याचेर एक मोठो नियाळ आमी करया. आयल्या वार मोती फेस्ता संदर्भार कुटुंबाचें फेस्त म्हज्या फिरगजेंत संभ्रमत आसतना नियाळ वेळार म्हज्या फिरगज कुटुंबाच्या सांद्यांक एक सवाल केलें. मुगाळ फिरगज कुटुंबाच्या सांद्यानो, देवान तुमकां समेस्तांक वा आमकां हर एकल्यांक बरें कुटुंब दिलां. आमच्या कुटुंबांत कितें उणें आसा सांगा म्हळें. थोड्यांनी म्हळें आमच्या कुटुंबांत कार ना. थोड्यांनी म्हळें आमच्या कुटुंबांत तें ना हें ना. पूण जायत्या जाणांनी मागीर सांगलें आमच्या कुटुंबांत कुटुंब जिवीत बऱ्या रितीन जियोवच्याक समाधान ना म्हणून. तुमी कितें म्हणटात? कार आसा न्ही, बायकी आसा न्ही, समाधान आसा गी? थोड्यांनी ना म्हळें, थोड्यांनी आसा म्हळें. बाबा भयणो, शांत समाधान आसा. थोडे पोटे तें आमकां अनुभव करूंक जायत्यो अडखळी आसात. समाधान ना म्हणचें तितलें समानय. कित्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी शांती समाधानाचो कुंवर जावन आयिल्लो आनी त्या जेजूक आमी शांती समाधानाचो कुंवर जावन स्विकार केला. पूण ताचे तावन व्हडचें समाधान अनुभव करूंक आमी सुकून पडल्या. दिसपट्टें सकाळीं आमी वॉक करूंक येता. तुमी येतात गी? तुमी कोणी मोठी नात न्ही गी, हांव मात्र आसो. आनी दिसपट्टें सकाळीं वॉक करूंक येता आसतना म्हजें सांगता आनी 2 जाण तरणाटे येतात. आनी तांणी म्हणलें आसा, फादर तुमी कितले घामेतात, अर्द घंटेन इतले घामेतात. आमी थोडे पोटी घामेता, थोडे पोटी घामेना. तें कितें सायबा तशें गी म्हण सारलें. आनी ताणें म्हणली जाप वेकल्यान, थोडे पोटी तकलेंत इतलें टेन्शन आसता फादर, पायत मुखार वचना. आनी तें करचें वाक म्हाका मतींत नाका जाय म्हणटा. हें सत वय मो. थोडे पोटे तुमच्या मतींत टेन्शन आसल्यार पायत मुखार वचना. हें एक 18 दीस पडटें वाक येता म्हणून सवयाच्या बळान वेता आमी. थोडे फावटी एक अर्द किलोमिटर वेता आसतना नाका फाटी या, बसया, पांयाच्यो गांठी दुखच्यो. एक खंडीत सत. मतींत उल्हास आसल्यार, संतोश आसल्यार म्हजें वॉकय बरें जाता आनी थंयसर त्या वॉका मारपाक बरें एक्सरसायज मेळटा, घामय वळटा. आनी त्या तरणाट्यान म्हणलें सत तुमकांय कळ्ळां न्ही गी, थोड्यांनी घुमट्या येताना कळटा. आतां आज सांजेर वचून प्रॅक्टीस करतात कोण ना, घाम येता गी ना गी म्हणून प्रॅक्टीस करा. बाबा भयणो, देवान आमकां सगळ्यांकी बऱ्यांतली बरी बेसामां दिल्यान. जायत्या कुटुंबाच्यांनी रेतीरे गेल्ल्या वेळार वा खासगी भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार सांगचें आसा, देवान कुटुंबांत कितें जाय सगळें दिलां फादर. बरी पतीन दिल्या, बरो घरकार दिला आनी आमच्या मोगाच्या सक्रामेंतांत बरीं भुरगीं बाळां दिल्यान. तरी फादर समाधान ना फादर. बरी जोड आसा, बरें आस्त बदीक आसा, कांय उणें ना फादर. पूण सांजेर घरा वचूंक तूं मोने ना.
घरा येचे नाका म्हण दिसता, बेजार जाता. दोग इश्ट एकामेका अशें संभाशण करतात. एकलो इश्ट आनी एकल्या इश्टाचे कश्ट पळयता, पिडा शिडा ताच्या बिझनेसांत चलवनी, कुटुंबांत अवचित मरना तरी तो घरचो मानेस्त ताचो इश्ट बिंदस आसा, केदाळे आसोन आसा. ताचे कडेन झगडूंक आयल्यार वो फाटी उलयना, स्मायल दिवन आसा. आनी हें पळयतना ताच्या इश्टाक एक सवाल उपजलें. तो विचारता, मगळ इश्टा, मगळ बाबा, हांव तुज्या इश्टागात आराम करून सोडून एक 10 वर्सां जालीं आनी तुजें सगळें कुटुंब, तुजें सगळें जिवीत हांवें पळयलें आसा. कितले कश्ट आयले तुज्या जिवितांत, तुज्या कुटुंबांत अवचित मरना जालीं, तुज्या बिझनेसांत तुका सोलवणी मेळ्ळी, तुका दुस्मान तुज्या शेजारा आसात, तरी तूं बिंदस आसायलें. कशें तुका साध्य जालें? ताका तो म्हणलो, म्हजें जिवीत समाधानाचें जिवीत कशें जियेचें म्हूण म्हाका कळीत आसा. म्हाका म्हजें समाधानाचें जिवीत, म्हजें समाधान कशें सांबाळचें म्हणलें म्हाका कळीत आसा. तुमकां आनी म्हाका कळीत आसा? कळीत आसा? देवान आमकां पवित्र आत्म्याची 12 कितें दिल्यान आसात गी? एक पटी सोदा. दोळे धांपून सोदा. पवित्र स्नान दिता आसतना बाबा बीन न्हू, पवित्र आत्म्याची 12 फळां रुतां जाल्यां. मोग, शांती, सोंसणीकाय, संतोष. आनी त्या घडये मात्र तो आमी अनुभव केला गी, वा आज तो म्हजो मोग दडतो जाला, तें शांत समाधान म्हजें थंय हांवें सांबाळलां. त्या मानेस्तान म्हळें, म्हज्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची 12 फळां हांवें उर्जीत केल्यान, हांवें ती दडतीं केल्यान. त्या देखून म्हाका खंयच्या दुस्मानांनी म्हजे विशयन वायट उलयल्यार म्हाका बादाक जायना. कित्याक पवित्र आत्म्याचें एक फळ सोंसणीकाय म्हजें तें आज व्हड रूख जालां. पवित्र आत्म्याचें शांती समाधान म्हजें तें घट जालां. आनी पवित्र आत्म्यान दिल्लें कोणेंच काडूंक जायना. त्या देखून हांव धादोसकेन आसा. तो म्हणलो, पळय, त्या दर्यांत एक बोट आसा, 2 आसा. ती 2 त्या दर्यांत शाबितायेन मुखार वेता. तशें म्हळ्यार दर्यांत कांय उसांबळ वारें वादळ ना म्हणून न्ही. वारें आसा, वादळ आसा, भिरांकूळ लारां आसात, तरी ती 2 त्या लारांक फुड करूंक आनी मुखारसून वचूंक जाय जाल्ली बरी रुपीत केल्या. तशेंच म्हजें जिवीत जेजून आवयच्या गर्भातावनूच रुपीत केलां. हे संवसारी खंत, बेजार, कश्ट आसा, आनी हांवें तें फुड करूंक पवित्र आत्म्याची 12 फळां दिल्यान. त्या देखून बाबा बेन आमचे ते आसात, पूण आमी आमचें रूप बदलिलां. देवान म्हाका आनी तुमकां हे संवसारी आसलेल्या हर एकल्यां की ताच्या सारक्याची स्वरुपाची जावन रचल्यान. आमचें तें स्वरूप आमी बदलिलां, जेजून बदलूंक ना. जेजू जावन आसा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत तो देव काल, आज, सदां काळ तो बदलना. सदांच तस्सो देव. बदलोवचें हांवें आनी तुमी. त्या देखून बाबा बहीण, आज म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना, आज म्हज्या जिवितांत समाधान ना म्हणचें बेश्टें. समाधान आसा. समाधान खंयच्या अंगडी गेल्यार मेळना, खंयच्या मॉला गेल्यार मेळना. समाधान मेळटा जेजूतावन मात्र. त्या देखून आयच्या वांजेलांत जुवांचो वांजेल अध्याय 14, 27 वाक्य सांगलें जेजून, हांव म्हजें समाधान तुमकां दितां. आनी हें समाधान संवसार दिवंक शकना. संवसार दिवंक शकना बाबा भयणीनो. आज आमी हर एकलीं ह्या संवसार म्हणल्या दर्यांत
जिवीत म्हणल्यार दोनीर पयन करन आसा आनी जिवीत म्हणल्यार दोनीर पयन करन येता आसतना पिडा शिडा आकांत आकलास कश्ट आनवारा हे सगळे आमकां राखोन आसा आमी स्विकार करीजे आमी स्विकार करीजे मोगान आमी स्विकार करीजे देवाची महिमा प्रगट जावच्याक केदाळ आमी मोगान स्विकार करता बाबा भयणो देवस आमचे संगत आसता ताच्या दैवीक कृपेन त्या देखून आमकां तात्कालीक समाधान विविध रितीन मेळटा पळया आमचे नेणतुलें भुरगें रडता आसतना आमी आमच्या भुरग्याक हांडीर घेवन भायर धांवता रातीचें आनी सांगता पळय पोता चंदा मामा म्हणून आतां चंदा मामा मोबायलार आसता पळय मोबायलार दाखयता मोबायल येवच्या पयलें ल्हानशें भुरगें रडतना ताका हांडीर घेवन भायर व्हरून ताका खंयच्या रितीन बगडावन ताका दाखयतलें हांव भुरगें चंदा मामाक पळोवच्या पयलें मम्मीचें उखलेलेचें तोंड पळयतालें तोंड पळोवचें मात्र न्ही आत पळयतालें आत उतरून बोट पळयतालें मागीर चंदा मामा पळयतालें तात्कालीक संतोश मेळटलो भुरगें वगीच रावतालें बाबा भयणो संवसारी असमाधान आयिल्ल्या वेळार कश्ट येता आसतना थोडे फावटी तात्कालीक संगतींनी आमकां समाधान मेळटा संतोश मेळटा टेन्शन जाता म्हणून ही आवयच्या घरा वचोंक पुरो इश्टाच्या घरा वचोंक पुरो भोंवून येवया म्हणून वचोंक पुरो सिटी सेंटरा पासून वचून बरें मुवी पळोवन येता पुरो तात्कालीक बाबा भयणो पूण शाश्वत समाधान मेळटा जेजू थंय मात्र त्या देखून माथे वांजेल अध्याय 11:28 आमकां वाचूं मेळटा येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया म्हजे जूग येया ते हाळू आनी हांव तुमकां समाधान दितलो जेजू तयार आसा पूण आमी कितलीं जाणां वेता हें सवाल बाबा भयणो त्या देखून जेजू आमकां हर एकल्यांक आपयता तर खरें समाधान जेजू लागीं मात्र मेळटा त्या देखून पोरण्या सोल्यांत इजाया प्रवादी आवस्वर 9 वाक्य 6 सांगता जेजू जावन आसा शांतीचो राय जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर इज द प्रिन्स ऑफ पीस तो जावन आसा शांतीचो कुंवर जेजू ह्या संवसारी सोलमांवच्या कितलेगी वर्सां पयलें प्रवाद्यान उगडापे केला शांतीचो दूत येवचार आसा शांतीचो कुंवर येवचार आसा आनी तो आमकां मेळ्ळा कित्याक तो शांतीचो कुंवर तो बापा थंय सदांच एकवटान जियेलो बापाच्या कुशेक सदांच ताणें खालती मान घाली देवाचे राखंड पातयेंनी ताणें दवरली आनी बक्षिलें बक्षांनी ताणें जोडूंक आमकां शिकयलां तर बाबा भयणो आमचें तें समाधान कित्याक ना आमकां आमी विचारया कित्याक समाधान ना 3 कारणां एक जावन आसा देवातावन आमी वेगळा सार घेतला देर इज ए सेपरेशन फ्रॉम गॉड देवा आनी आमच्या मदें वेगळा सार जाला इजाया प्रवादी आवस्वर 50:9 वाक्य 2 सांगता तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा सार जाला आमच्या असखतकाय वरवीं देवा आनी आमच्या मदें वेगळा सार जाता आसतना देवा तावन वळची समाधानाचे सखत अनुभव करूंक जायना हें आमी सारकें करूंक जाय दुसरें पथकाचे गुलाम जाले हांव तुमी चिंते नाकात पथक केल्लेशें देव आमचे तान पयस वेता म्हणून ना देव आमकां बक्षिता कितें व्हडलीं पथकां जाल्यार देव बक्षिता पूण बक्षांनी जोडूंक आमी तयार आसा गी केदाळ पथकाचे गुलाम जावचे आमी अस्कत मनशां आमकांय कळीत आसा देवाकय कळीत आसा त्या देखून देवान आपल्या पुता मरिफात कुमसाराचो सक्रामेंत आमकां दिला जर आमी कुमसाराचो सक्रामेंताचो मोग करिना आमी सुटावे कुमसार जायना तो वळू आमी पथकाचे गुलाम जाता पळया रोमा घरां बरयलें पत्र आवस्वर 3:20 आनी 3री ओळ सांगता पथक आदारलेले देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे बाग ओगडायिल्ले तसले सूख समजनाकात जेजू पथक्यांचो मोग करता पूण पथकां कांटाळटा तशें म्हळ्यार पथकां गेल्या सर्ग नांगी आसा हांव कितें म्हणटा
आमी पातकाचे गुलाम जावचे केदाळा पातकां करता पातक वळखना बक्षांनी जोडिना तो वेळ आमी गुलाम जाता तो वेळ आमी देवाची महिमा अनुभव करूंक जायना देवाची महिमा म्हळ्यार ताचें शांत समाधान अनुभव करूंक जायना तिसरें केदाळा आमचे तावन शांत समाधान पयस वेता संवसाराक लाभ दोन जियेल्ले वरवीं बाबा बेन्नो आमी संवसाराची न्हय आमी शाश्वत सर्गीचे नागरीक हांगासर तात्कालीक नागरीक थोड्या दिसाचें जिवीत जिवोवच्याक आयल्या त्या देखून जाकोबाचें पत्र आवस्वर 4 पयली 2 ओळ आमकां सांगता संवसाराची इश्टागात मारेकार संवसाराची इश्टागात मारेकार आमी जायते आशे येता संवसाराक लाभ दोन जियेल्यार आनी आशा विपरीत जाता थोडे पटी ती जोडूंक आमकां जायना आनी जोडच्या खातीर आमी कितें करूंक रेडी आसा झगडूंक रेडी आसा लढाई करूंक रेडी आसा कुणी करूंक रेडी आसा म्हणून जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 4 पयल्या वाक्यान आमकां वाचूंक मेळटा त्या देखून बाबा बेन्नो आमी संवसाराक लाभ दोवचें नाका चवथें आनी भोव गरजेचें देवाच्या उतराचो उणो भावार्थ आसले वरवीं आमी देवाच्या उतराक चडीत महत्व दिना देवाचें उतर जावन आसा देवाचें वर्तें दायज आमच्या कुटुंबान आमी तें केवल घरा दवरल्यार पावना बाबा बेन्नो वाचूंक जाय जियोंक जाय मार्कोस एवांजेल अवस्वर 12 26 ओळ सांगता तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना देवाच्या समर्थेचेर पातयेन येना देखूनच तुमी पटवून पडल्यात थंयसर सांगलें ताणें त्या फरिसेवांक सादुसेवांक आनी केदाळा देवाचें उतर वाचन आसतना म्हाका समाधान ना म्हज्या कुटुंबाक समाधान ना म्हजी भुरगीं समाधानान जियेनात अशें म्हणटा जाल्यार आमकां देवाच्या उतराचेर पातयेन येना देवाच्या सक्तेचेर आमकां भरवसो ना आमी फटवून पडल्या बाबा बेन्नो तर बाबा बेन्नो आमचें समाधान आमी कशें सांबाळचें बरें करनायका दिसपडटें देवाचें उतर आमी नियाळया तेसलोनिका बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 5 23 ओळ सांगता समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूंक देवाचें उतर सांगता समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूंक दिसपडटें आमची हर एक पावल आमी काडटना मेटा आमी काण चमकतना जावंक पुरो आमच्या वावरां वेतना भुरगीं शिकपाक वेतना खंयचेय योजन आमी जारी करतना देवाचें उतर वाचया आनी तें देवाचें उतर आमकां समाधानाच्या वाटेन चमकयतलें दुसरें बाबा बेन्नो जेजूक आमी भावार्थान वळखले वरवीं आनी समजले वरवीं समाधान आमचें सांबाळयेत पिलिपिकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 4 वाक्य 4 तावन 7 म्हणसर अशें वाचूंक मेळटा सोम्या थंय संतोश पावा हांव सांगता संतोश पावा हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक तुमी समर्पण दिया तो व्हड तुमच्या जानवायेक आठापूंक जायना तितली सकत देवाचें समाधान तुमकां प्राप्त जातलें म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता आनी तिसरें बाबा बेन्नो समाधान जेजूतान आमी जोडचें पूण जावन दवरूंक न्ही समाधान आमी वांटूंक जाय जायते फावटी आमी चिंतचे आसा म्हज्या घरान समाधान आसा हांव तें सांबाळटां शेजारा समाधान आसा म्हाका तें नाका ही व्हडली सूख कित्याक मातेवचो वांजेल अध्याय 5 19 ओळ सांगता समाधान हाडूंक वावरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले आमी केदाळा म्हज्या कुटुंबांत समाधान आसा बरी भलायकी आसा संतोश आसा बरेंपण आसा हें आमी वांटूंक जाय तांची भेट कर तांच्या कश्टांत भागीदार जावन तो वळ मात्र आमकां देवाची भुरगीं म्हणटले आनी चवथें बाबा बेन्नो आमचें समाधान आमी कशें मेजयेत आमच्या शिकपा वरवीं न्ही आमच्या धनदिरव्या वरवीं न्ही आमच्या अधिकारा वरवीं न्ही बगार देवा आनी पेल्याच्या संबंधान मात्र आमी तें मेजयेत त्या देखून निमाणें ह्या संवसारी आमी कितें जोडूंक प्रयत्न केल्यार आमचें तें समाधान सांबाळूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय त्या देखून हेब्रेवांक बरयलें पत्र अवस्वर 12 14वें वाक्य सांगता सक्त लागीं समाधानेन जियोंक
आणि भाग्यवंत जावंक सोदा तो वळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. नाजाल्यार बेश्टें हांव थंय गेलीं थंय जेजू म्हाका दिश्टीक पडलो, हांगा गेलीं हांगा गेलो थंयसर म्हाका जेजू ना पडलें. म्हजें तें समाधान ना जाल्यार कोणें खंय आपोडयेत. थोडे फावटी म्हाकाच थंय आपोडलें कळना. इतलें टेन्शन आसता की जेजून म्हाका आपोडचें पयलें, हांवें म्हाका आपोडलें. अनुभव जावं दी बाबा पळय ना, म्हज्या शेजारच्यांची दुखां पसचें म्हाका अनुभव जावं दी. जेजू हें आशेता. हांवें तुका समाधान दिलां, हें समाधान पुजावन दवरनाका. दी तुज्या भुरग्यां बाळांक, दी तुज्या पोतीक आनी पत्नीक, दी तुज्या शेजाऱ्यांक, आनी तूं म्हजें मुखामळ पळयतलोय. आमेन. आमी दिंबेर पडया, आमचें समर्पण करया. आनी ह्या वेळार बाबा भयणो खंडी जावन तुमकां थोड्यांक म्हणी समाधान ना म्हणून आनीक बगोवंक पुरो. जेजू क्रिस्त तुमकां समाधानाची हातेरां करता. जेजू तुमकां हर एकल्यांक आतां बळवंत करता. मुखलीं 10 मिनटां आमचें समर्पण करया. समर्पण आमच्या देवाक मानवून दी. 10 मिनटां आमी दुसरें कितें चिंतचें नाका. म्हज्या कुटुंबात समाधान आसा की ना, आमच्या कुटुंबात समाधान आसा म्हणून बघता जाल्यार देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी समाधानेन समाधान नातल्या कुटुंबा पासून मागया. मारेकार पिडे वरवीं आमची भाऊ भयणी कश्टून आसात. थोड्याच्या कुटुंबात लग्न अभ्यासाचे समस्या आसात. थोड्या कुटुंबात भुरगीं वायट वाटेन समकून आसात. थोड्या कुटुंबात उतर प्रायेंत पिडे वरवीं एकसुरपण अनुभव करन आसात. थोडे याजाक थोडीं धार्मिकां तांच्या बेसांत निरासपण बगोवन आसात. आमकां हर एकलें कळीत आसा आमचो बेस रिस्केर आसा. बेसाचे कायदे आमी पाळिनासतना जियेल्ले वरवीं आमचें तें समाधान ना. आमी मिसाक वेता, नोवेनाक वेता, रेतिरेक वेता, पूण आमचें उणेंपण जेजूक समर्पण दिना. उणेंपण भितर दवरून जेजू म्हाका तें दी हें दी म्हूण मागता. आमी जेजूक दिवंक जाय. आनी ह्या वेळार दिवया आमचें उणेंपण जेजूक समर्पण दिवया. केदाळा आमच्या काळजांत आसलेलें उणेंपण जेजूक समर्पण दिता. जेजू तावन बरेंपण स्विकार करूंक जागो जाता. तातूंत बाबा भयणो उक्तें करा. तुमचें दारूण काळीस, तुमच्या काळजांत कोणा विशयांत वायट चिंतप आसा, कोणा विशयांत राग आसा, उगडासा काडा. जेजूक दिया. म्हाका बगसूंक साध्य ना, वय तितलें दुख येयलां त्या म्हज्या बाबा भयणीन, त्या म्हज्या भुरग्यांनी, पूण जेजूक दिवया. ताका सगळी साध्य आसा. जेजू ह्या वेळार हांगासर दिंबेर पडून आपल्या काळजांत आसलो कोडू अनबोक, ती कोडू इश्टागात कोणाक दुस्मान म्हूण स्विकार केला तांकां तुज्या पांयां तळ समर्पण दिवन आसा. जेजू समर्पण दिया. जेजू तुमकां त्या जाग्यार एक बरी इश्टागात खरें समाधान रुतां करता. आनी ह्या वेळार कसली पिडा ती दसून आसा, जस्ट उगडासा काडा. सबार वर्सां तुमी दूख सोसून आसात, बगून आसात. समर्पण दिया. जेजू तुमकां पडटलो, जेजू ती गूण करतलो, जेजू सोसूंक तुमकां बळ दितलो. तुमचो काजार असो बेस दोळ्या मुखार हाडा. जेजू मुखार तुमी बास्तिल्ली, सुखांत तशें दुखांत, पेडेंत तशें भलायकेंत. आज सुखांत दुखांत तुमी सांगत आसात की एकामेका खरो मोग तुमी दिवन आसात की विश्वासपणी जीवन आसात की कोणाच्या कुटुंबात सोडवणें जायना, कोणाच्या कुटुंबात उणेंपण ना. जेजूक जागो दिया. जेजूक जागो दिया. जायते पोटी काजरी बेसांत जेजूचो जागो आमी संवसारी संगतीक दिला, संवसारी आडंबराक दिला, कुशालकायेक दिला. त्या देखून बाबा भयणो जेजून घडले हर एक सक्रामेंत आमी याजकांनी धार्मिकांनी समेत जोडले ते सक्रामेंत पवित्र जावन आसा. जेजू ते दिवच्या पयले सगळी रात मागणें केल्लें आसा. जेजून सांगलें आसा
पवित्रते सुण्याच्या पायामध्ये घाल मस्ती नकात. आज आम्ही सबाराणी आमचो बेस संसारी कुशल काय खातीर वापरलो आसा. आज आमचो बेस म्हज्या फायद्या खातीर वापरलो आसा. म्हज्या बेसाचे मिसांव हांवें विसरले आसा. कित्याक त्या मिसावाक जाय आसलेले लिसांव पवित्र पुस्तकांत हांवें स्वीकार करूंक ना. थंडी जावन हांगासर थोड्यांक म्हणे बगोवंक पुरो वय म्हजे मिसांव खरेंपणी हांव तें जियोंक ना. त्या देखून समाधान ना. चंचल जावचें नाका, कंगल जावचें नाका. म्हज्या काळजांत जेजूक जागो दिवया, जेजूच्या मोगाक जागो दिवया, जेजूच्या कुरपेक जागो दिवया. आनी जेजू ताका जाय तशें म्हाका वापरूं दी, ताचे हातेर जावन स्वीकार करूं दी. म्हज्या कुटुंबांत म्हजे मिसांव म्हाका उगडासा काडूं दी. समर्पण दिवया, समर्पण दिवया आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिया. तांचे ते आसले खोट्यो आलोचनो, खोटी चिंतपां, मागण्याची रुसवणी जाल्या, देवस्पन उणें जालां. भुरग्यांक आमी तुरसोवचें नाका. संसार तसो आसा. संसार आज कुशलकायेक व्हरून आसा. संसारी आज जायतीं तेंते समा थाळण्यो आसात. संसार देवातावन आमकां पयस व्हरतेत आसा, आमकां हर एकल्यां कळीत आसा. आनी जायते फावटी आमकां तेंच जाय. बरेंपण वमता आसतना आमकां जायत्याक तें दोळ्याक तोपता, कोडी काडटा हांव. आनी ह्या मरिफात बाबा बेन समाधान वगडायता हांव. आज पळया मिसांवाचो आयतार सबार कडेन तांच्या फिरगस कुटुंबान वडिलां सांगता लायक आनी सांगता मेळोन मिसावाक तांचे तांके प्रमाणे आज ती कलेक्शन करता आसतना विविंगड रितीचे उलोवणे थंयसर उलोवन आसा. इपुरा आमच्या कसकी संतोषा खातीर आमी सुम्याच्या मिसावान आमच्या तांके प्रमाणे आमी मुखार सोंक जाय. तो करता म्हण हांवें करचें न्ही. म्हज्या काळजा मनात जेजू कितें करन आसा, कितें सांगून आसा तें आमी करूंक जाय. समर्पण दिवया, ताची बेसां आमी सोडया. सर्व दिता, सगळं समर्पण दिवया. सर्व दिता, सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. सर्व दिता, सर्व दिता, सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. या वेळार समर्पण दिवया. पुरवा सांकसची महापर्व आमचे गोवळी बाप येतले, सबार यात्रिकां येतली. यात्रिकांक जेवण आमी तयार करतले. हांव सगळो तो दाबाचो भक्तीन भरोवन दी. त्या दाबाचा मरिफात केवल कुडीची कुशालाय, कुडीची भूक थांबयनासतना आत्मीक घटाय आमकां लाभोवन दी, आत्मीक बरेंपण जावन दी. बाबा भयणीनो, जेजू आमच्या आत्म्याचें काण. जेजू जावन आसा आमची वाट, तो जावन आसा आमचें सत आनी जिवीत. जेजून दाखयली वाट अशीर, जेजून दाखयली वाट कश्टाची, भावार्थाची, कुर्साची. जायते फावटी आमकां ती नाका नाका, पूण केदाळा त्या भावार्थाचे वाटेन समकत हांव आमकां सतेवंत देवाची वळख जाता. रुंद वाटेन गेल्यार आमकां देवाची वळख मेळना. रुंद वाट सदांय कुशलकाय व्हरता आनी सैतान ताका जाय जाल्ले बरे आमकां खेळयता आनी नासयता. पूण अशीर वाट आमच्या पुर्वजाचे कश्ट उगडासा काडटा. अशीर वाट म्हजें जिवीत भावार्थान भरलेलें म्हणल्यार आमकां समजयता. केदाळा भावार्थाच्या कश्टाच्या वाटेन समकता, सतेवंत देवाची वळख जाता. म्हजें जिवीत मोलादीक म्हणलें म्हाका समजता. हांव जिवीत रिस्केर घालिना, म्हजें जिवीत कश्टाक हांव सांपडयना,
म्हजें जिवीत हांव ह्या संवसारी म्हज्या कुशेन नास करिना. म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी हांव सना जाता. त्या जेजूची बेसावां आमी सोडया. ही बेसावां आमी अनुभव करया. ही बेसावां हांव आज जोडन म्हज्या कुटुंबाच्याक हांव एक बेसांव जाता म्हणलें निचव करया. आनी ह्या देवाडा सक्रामेंतां म्हणलें गीत ह्या वेळार आमी गावया. Sacramenta sășteană-mă cărăia, urvilea tea rupa bodla, novioriti adaria, sălbon vecea, ăstăt vișvea, să mă să-mi ordivia, să-și bata, să-și sputa, vâlasani stutisa. Urvi mâima, să-sna, e castarea însita. Tu ca în cea spirita, să-mi navarta. प्रार्थूया. हे देवाचे सक्रामेंत घाल तुझ्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी दिसपडटे बगे सारको तुझ्या कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां समेस्तांक दायन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Amen. Subham paudusya, Antitam sărbătim tuca, Hrista sarkia porea colea, Dăivic moc și căi tu am ca, Dăivic săcu am ca ugărli, Sărboneci mai mari și căili, Sa sogut eu civita Inda tu chadili vormelva O subau paudusria Antitam sărbătim tuca Hrista sarkia porea colea Dăivic moc și căi tu am ca सांजुआ पाऊल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या सांगाता म्हणया ये भाग्यवन जुआ पाऊल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास
तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमोग कर तुजी बागेवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जाव आमी सदांच गुरसायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन एक घडी बोर आमचे इरादे आमच्या मोती काडया जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर हरकां दिवया ह्याच वेळार आमच्या इराद्यां खातीर मागया आमची कुटुंबां शांतीची साधनां जावच्या खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या सर पिडेस्त भावा भयणी खातीर मागया आमच्या नेणतुल्या भुरग्यां खातीर युवा जणां खातीर आनी आमची सर योजना जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांत्र देवाक आमी समर्पून दिवया तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संतां भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जावं आमेन सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुजे कुशीन जेजू भाग्यवंती मोरये देवाची माये आमा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसादी तसात आणि सदा सर्वथा सुम्याच्या नावे आमचो आधार आणि रस्ता सर्गाणी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय असो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात विविध तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणे संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवान तुजे नियमकांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगोवंक आनी भावार्थांत जिवंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय असो भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटोवं ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवा साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आल्तारी समान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवी सभा संतोष बरीत आसा ताच्या देखीन सांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरान सासनीक संतोष भोगोवंक तुमी पावो आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सवे आसो God is good. God is good. मोगाच्यानो वो वर्तो दीस देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक आज अर्गां दिता आसतना सगळो पुरशांव देवाच्या दयेन आनी आमच्या महान संताच्या विनवणेन सकाळीं पांत्यार 4 वरां तावन सर शिरांदारीचो पावस आमकां येवन आसलो आनी सबारांनी चिंतल्लें जावंक पुरो आमचो पुरशांव कसो जायत थोड्यांक नकारात्मक चिंतना इल्लीं जावंक पुरो पूण हांव सकारात्मक रितीनच म्हजो दीस हांवें आराम केल्लो देवाचेर मागल्लें आनी जुवांव पावल दुसऱ्याची विनवणी मागल्ली
आनी आज आमकां हर एकल्याक व्हरतो दीस व्हडलें अजापच घडलां म्हूण सांगयत देखून आमच्या मान सांता खातीर देवाक आमी विशेश रितीन अर्गां दिवया आनी ह्या संजेच्या वेळार अर्थभरीत रितीचें आराधन आनी देवाच्या उतराचो नियाळ दिवन आमी समाधानाची हातेरां जावंक आमकां उलो दिल्ले मानादीक बाप सुनील पिंटो बिगार देलांत बेट्टू बिरगजीचे हांगासर थोड्या दिसां पयलीं हांवें तांकां विचारल्या वेळार मोगान तांणी येता म्हणलें थोड्या म्हयन्या पयलें ते हांगासर येजय आसले रेतीर चलोवन व्हरूंक पूण तांचें दुसरी कमिटमेंट आसा जाल्ल्यान तांकां येवंक जावना पूण आयच्या ह्या बागी दिसा ह्या संभ्रमाच्या वेळार ते हांगासर आयल्यात म्हज्या मोगाचे ह्या जाग मोवाळी माईपासी आमी सेमिनारीन सांगातच शिकल्ल्या आनी आज हांगासर ते पावल्यात तुमच्या समेस्ताच्या नांवान आमच्या पुनशेताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो मानादीक बाब विन्सेंट डिसोजा कृपा साधनाचे रेक्टर आनी हांगासर आसल्या धर्म भयणी आनी सर तुमच्या नांवान हांव तांचो उपकार बावडटां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर ह्या आराधनाच्या संभ्रमांत वांटेली जाल्यात आमच्याच पुनशेताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्ना तांचो भरपूर सहकार सदांच आमकां ते दितात आमकां उत्तेजन ते दितात तांचोय तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव उपकार बावडटां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे मदें आसात कृपा साधनाचे रेक्टर विन्सेंट डिसोजा हांगासर आमचे मदें आसात आमकां विविध रितींनी ते आदार दितात तांचोय हांव उपकार बावडटां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कोवेंतांची धर्म भयणी हांगासर आसात तशेंच आमच्याच हांगासर सेवा दिवची सिस्टर पिलोमिना आनी तांचे कम्युनिटी हांगासर बरी नाल्तार तांणी सोबयल्या तांचोय हांव उपकार बावडटां फाटल्या 4 दिसांत हांव श्रमदानां कर्ण आमकां आदार दिल्ल्या तुमचो समेस्तांचो प्रत्येक जावन मुखेलपण घेतिल्ले पिर्गस गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष माने स्टॅनी डिसोजा आनी आदार दिल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा आमकां हांगासर रेलीक आनी इमाज हाडूंक वाहन वदाकसून दिलां स्टॅनी ताचोय ताचें वाहन दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा डेकोरेशन केलां मानेस्त वालेरियन क्रास्ता तशेंच सिस्टर फ्रेफिल्डा मात्र न्ही हांगासर सोबीत हांचाळ भुरगीं दिसतात दोव्या न्हेसणार तीं सोंपतात पयलो कुमगार तांकां मेळिल्लो थोड्याच म्हयन्या पयलें हांगासर मुखार बसल्यांत तांकां बरें करून तयार केलां आमच्या सिस्टर फ्रेफिल्डान तुमचोय हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमकां हांगासर ग्रेशन आनी ताच्या पंगडान बँड वाजोवन ह्या संभ्रमाचो दाबा जो चडयला तांचोय हांव उपकार बावडटां आनी हांगासर आमकां कंतारां गावूंक आनी देवस्तुती ही अर्थभरीत करूंक आमकां आदार दिलां मानेस्त डेनीस आनी ताची सर कॉयर मेंबर्स तुमचोय हांव उपकार बावडटां तशेंच आमकां सावंड वदाकसून दिल्लें आनी वाहनी वदाकसून दिल्लें बेन्सन सावंड्स ताच्या मालकाक हांवें देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्यानो आमच्या दशमोत्सवाचो संभ्रम मंगळारा 22 तारखेर सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसा सांगात आराम जातलो संभ्रमीक मिसाचें बलिदान अदीक मनादीक दोतोर पिटर पौल सल्डाना भेटयतले आनी ह्या दशमोत्सवाच्या संभ्रमाक मुड्दोम आनी पिरचेंत दिवन तुमी आदार दिवयेत मुड्दोम ₹500 आनी पिरचेंत ₹5000 तुमकां हांव तुमी दिवच्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा मंगळारा दीस 9:15 वरार आमी हांगासर आमच्या प्रवेश द्वारा लागीं आमच्या गवळी बापांक स्वागत करतलें हांव देखून गवळी परिशदे संध्यांनी आनी तुमकां साध्य जावच्या सर्वांनी येवन थंयसर स्वागता खातीर येवचें आनी त्या दीस काणिकेचो पुरशांव मिसाच्या बलिदाना वेळार आसतलो तुमची कुशेची काणीक दिवंक तुमकां अवकाश आसा पावुर उळिया राणीपुरा
ಉಳ್ಳಾಲ ವೈಗೆ ಕೆಂಚಾರು 62ನೇ तोकूर हांगासर परवडींगी नासता रेंव काडिल्ल्या वरवीं तांची इगर्ज आनी क्रिस्तांवांची घरां न्हंयच्या उदका वरवीं नापयस जावची साध्यता आसा. हाचे विरोध आयले वार DSAG अंतर मंगळुरांत बृहत प्रतिभटन केल्लें आमी जणाव. ह्या विशीं कातोलीक सभा मंगळूर हांच्या मुखेलपणाखाल ट्रायब्युनल कोर्टाक येदोळसो मनावी दिवचो निर्धार घेतला. हाका आमच्या गोळी बापांची परवडगी आसून तुमचो सहकार भोव गरजेचो अशें आसता. आतां वो अकरेचे संभ्रम आमचो हांगासर जाल्लोच थंयसर सिग्नेचर कॅम्पेन आमच्या कातोलीक सभेचे हुद्देदार करतले. येदोळूच कोणें सिग्नेचर घालां जाल्यार तुमी परत घालची नाका. कोणें येदोळ सिग्नेचर घालूं ना तांकां हांगासर अवकाश आसा. देखून तांणी पयलें सिग्नेचर घालची आनी उपरांत थंयसर कापीपळार स्विकार करचो. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर आज आमी तुमकां उलो दिल्लो हळदुव्या रंगाचें मुस्तायकी आनी तशेंच दादले पॅन्ट शर्ट व्हायट शर्ट आनी ब्लॅक पॅन्ट भोव अपुरबायेन हांगासर तुमी घालून आयल्यात. सगळें कलर जालां कलरफूल आनी रंगाळ तुमी दिसतात आनी भोव अर्थ बरीत रितीन तुमी सगळ्या पुरशांवाक मेळ्ळ्यात. तुमचो आमी सर्वांक मनपूर्वक उपकार भोवता. आनी येद्या व्हडा संख्यान तुमी ह्या सांजेच्या वेळार आयल्यात. ह्या पुरशांवाक सारी सुमार 600 लोक हांगा आसा म्हूण दिसता. देखून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विंचणार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. आनी आज हांगासर आमकां फोटोग्राफी केल्या रॉबर्ट ताचोय हांव उपकार भोवता. तशें डिवायन वर्ल्ड चॅनलाचे हांगासर आमकां हें पवित्र कार्याची व्हिडिओग्राफी तांणी केल्या. मुखल्या दिसांनी ते करतले. तुमचोय हांव उपकार भरता आनी समेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं. भोव अपुरबायेन पुरशांव जालो. पात्रेपान हळदुवें आनी धवें सांगता घेयना म्हणून म्हजी मोव तंदुंत आसली. सांगून सोडलें. भोव आकर्शीक रितीन पुरशांव जाला. वेता आसतना डिसिप्लीन बरें करन आमच्या गवळीक परिस्थिती संध्यान पळयला मात न्ही भुरग्यांनी फुलां उडयली रीत पळोवन जाल्लो. कित्याक हांव वयर आसलो न्ही अशेंच सगळी वाट केण्यांतल्यान सांजू हांव पोवल आयला की म्हणून फुलां पळोवनूच सोदून काडी येता. आनी हळदुवें धवें आनी काळें भारी रायस जातालें. त्या देखून तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पाठयतां. आनी हे सर्व कार्यक्रम इतल्या बऱ्या रितीन जावंक बरी तयाराय गरजेची. ही तयाराय केल्या मनादीक बाप कोणें अनिल रोशन लोबन सुमार दिसता हांव वावंट काडल्या मेहनत काडल्या आनी ह्या पुरबायन जाय म्हणल्या खातीर सजेशनां दिल्यांत हांगासर हें बंटींग संबंद आसतना रावला. सुमार दीस जावन काम केलां. ह्या सर्व वावराचो प्रतिफळ जावन आयचें कार्य बऱ्या रितीन जालें. तांच्या सांगतात तुमचे समेस्तांचो सहकार आशिल्लो. त्या देखून तुमकां अभिनंदन पाठयता आसतना तांकांय अभिनंदन पाठोवन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सांग्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवंत पाव दुसरो दैवीक आकुलतेचो भक्त तो भाग्यवंत पावल आमचो. नमान तुका नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा. नमान तुका नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा. मुखार पुत्रा सोफे आमकां बऱ्या आशिर्वाद देव आमकां भाग्यवंत पावल दुसऱ्या
भाग्यवान कुसाचे करवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे